काणकोणात कांय कामगार कामाच्या बोवाळात आपली वस्ती थंय बसून आसात। तांकां थंय मोबायल शौचालयाची सुविधा करून दिवची म्हण थळावे मागणी करतात। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। जवळ 15 दीस जाले की झोपडपट्ट्यांक बांदून आसात सगल्यो। ते रिलायन्स कंपनीची म्हण आयकले हांव मागीर येवन हांवें विचारलें तेमकां, बाबा तूं काम करता ते कोणाले? रिलायन्स कंपनीची म्हण सांगलें तेम म्हाका। मागीर हांवें तेमगे कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें मातशें पंचायती यो आनी पंचायती मेळ म्हण सांगलें। कित्याक काय म्हळ्यार सकयल सायडीन न्हंय आसा आनी इकडेन वयले सायडीन शेत आसा, जाल्यार ह्या लोकांक एमर्जन्सी टॉयलेट बांदून दिवपाचें काम कंपनीचें आसलें किंवा कॉन्ट्रॅक्टराचें आसलें ते तेमी केलें ना। सगळे न्हंय बुरशी केल्ली आसा, सगळे टॉयलेट संडास न्हंय केल्लो आसा। वयले सायडीक लोकांक घाणी मारता येवपा आतां हांगा म्हणटकीर तेका व्हरून सांगलें कॉन्ट्रॅक्टराक, कितें काय म्हळ्यार बाबा ते तुमकां एमर्जन्सी ग्रीन टॉयलेट मेळटा, एमर्जन्सी ती बसय म्हण तेणी हा म्हण सांगलें सरपंचान आनी हेणी सांगलें कोणी सेक्रेटरी। आज पर्यंत 5-6 दीस जाले सांगल्या, तेमी कांयच केलें ना। तशें आहा ही स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान येता काय म्हण काय रिलायन्सा माफ आहा? धीरूभाई कोण तो अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हेमचे खातीर स्वच्छ भारत आनी स्वच्छ अभियान पिड्यार काय म्हण तेमकां कितें केल्यार कोता येता, लोकांक कोता येना हो मागे मुख्य प्रश्न आसा। हांवें कलेक्टराक सकाळी पळय लेटर दिल्लें आसा कलेक्टराक की हांगा येवन पळय म्हण सांगलां। कलेक्टराक हें लेटर दिल्लें आसा आनी कलेक्टरान सांगलें म्हाका फालचे भितर आपूण एक्शन घेता म्हण। आनी जर एक्शन घेतलें ना फालचे भितर जाल्यार 4 दीस वाट पळयतलो। सगळी बंदोबस्त आमी गांवचे लोक तेमकां हांगचे धांवडयतले 4 दीस भितर। हांव तेमकां वच म्हणना, म्हाका तेमकां हांगचो वच म्हणपाचें ना, पूण टॉयलेटीची तेमी कितें तरी करपा जाय। टॉयलेट न्हंय करपा येना, लोक तिकडेन बायले आमचे तिकडेन सकयल कपडे उमळटात, कोण न्हातात, कोण उदक यूज करतात आनी येवन ते घाण करतात। ही घाण खपोवन घेवपाना। 3 दीस भितर हांव पळयतलो ना, 4 दीस भितर आमकां गांवच्या लोकांक घेवन सगळ्याक धांवडोवपाचें काम हांव करतलो। हांगा घाण कोता येना, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान हें उरपाकच जाय म्हूण हांव इतलेंच मागता की ताबडतोब कलेक्टरान एक्शन घेवचें आनी आमकां हांगचो एक तर हांव काड म्हणना तेमकां दवरचो, पूण टॉयलेट एमर्जन्सी टॉयलेट घालपा लावपा तेमगे कॉन्ट्रॅक्टराक किंवा रिलायन्स कंपनीचो कोण आसा तेका टॉयलेट घालपा इतलीच म्हाजी मागणी आहा। नाजाल्यार हांव तेमकां 4 दिसान धांवडोवपाचें साम निर्णय केलाय। टेलिफोन जावं कितें आहाय म्हळ्यार वायफाय जावं कितें आमकां गरजेचेंच, हितून आमगे कांय ऑब्जेक्शन ना। पूण हालीं कितें तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता वो कंपनी कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या कामदारां खातीर तेमी सगळ्यो सोयी तयार करच्यो आनी उपरांत तांकां कामां लावचें। कित्याक आमगे येता वयतना सगल्यांकूच जावं हे दादले मनीस पासून वचोन ह्या शेतां संडास करून बसताय, दोनूय वाटेन बायलां आसताय, भुरगीं आसताय, पूण त्या लोकां कडेन सजमना संडास केसो कितें म्हूण। पूण ह्या कंपनीन तांकां संडास करपा खातीर कामां लावचे पयलें तेंची सगळी सोय करची आनी त्या उपरांतूच तांकां कामां लावचें। आमगेले प्रायम मिनिस्टर स्वच्छ भारता खातीर करोडांनी रुपये मोडटात, करोडांनी रुपयांची एडवर्टायज करतात, पूण हांगा आमगेल्या काणकोणाच्या लोली पंचायतीन हांगा केबल घालपाक हे आयल्यात आपले लेबर जवळ 100च्या वयर तांची भुरगीं, पूण हांगा तांकां संडासाची कांयच फेसिलिटीज ना। आनी हे सगळी भुरग्यो जावं बायलो रस्त्याच्या सायडीक रस्त्यार तेकून संडासा बसतात आनी ती बायलां हांगा बशिल्ल्यान आमकां फाटवल्यान अशें हाल जातात की ती पळोवपाकूय बी लज आनी मुखार पळोवपाक लज अशी परिस्थिती जाता। 6 दीस पयलीं जेन्ना हे लेबर हांड सोडले तेन्ना 2 नंबर वडा पंचान निशांतांनी ऑब्जेक्शन दवरलें की सगळ्याक बुरशीपण करता म्हण। जाल्यार तांचो तो सुपरवायझर तेंचो तो जो अपॉयंट केल्लो तो मनीस आहा तो म्हणपाक लागलो आपूण तांकां अरेंजमेंट करता, संडासाची सगळी एक शिफ्टिंग आसता ते संडास तेजी अरेंजमेंट करता म्हणटालो, पूण अजून कांय करूना। हे सगळें वता थंय बुरशीपण करता आनी ही जी गंदगी आसा ती आमकां सहन करची पडटा।